हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. आयज हांव जवळ जवळ 40-50 वर्सां यो वच करता आनी ह्या देवाची आमकां खूब हें आसा, म्हायती आसा. म्हायती म्हणल्यार आमी मुळा पासून हांगसर येताले तेन्ना हांगसर इल्लेशे पेड कशे आशिल्ले, ते पेडार एक बेश्टे झाड आशिल्ले रिट्याचे कशे, आनी सायडीन आमच्या इल्लेशे देवाचे घुमटी कशी आशिल्ली. ती आयज हांगसर सगळ्या हेणे आमच्या कमिटीन पयलीं जे कोण कमिटी आशिल्ले ते कमिटीन हे वेवस्थीत हे बरो करून काडला, बरे भशेन करून काडला. आनी जो हांगा देवा कडेन मागणी करपाक येता तेगेली मागणी हांगसर देवा कडेन मागोन मागणी ही पूर्ण जाता. पासयेक वयता पळय न्ही तेन्ना कोणे वाटेर ताका कोण मेळपाक जायना. आतां हे उजवाड जाला, लायटीची जमाना जावन आतां तें व्हडलेंशें येना. पूण आमगेले एक चमत्कार आमगेलेच म्हणल्यार घरा कडेन हांगा असो वाटेर असो आडवो न्हिदो जायना, असो आडवो न्हिदो जायना. तो असो येता, तेजे फट मारता आनी वयता, जाल्यार कडे काडून उडयता फट मार पांयांनी. हें एक पयलें. आनी शेत आशिल्लें, शेतांक तें झर आशिल्ली आनी ते झर आशिल्ले कारणान ताका नांव झरेश्वर पडलां. आनी शेत ते कसयताले, रोयताले. आवाज जायच केवो जाला, लात मारता आनी कडे उडयता आनी वयता आनी कांय ना. आवाज चपलांचो जाता आनी दांड्याचो. जाणट्यांनी खबर सांगल्या तेन्ना जेन्ना हांगा उदक भरताले तेन्ना उठोवपाक तो माडाचेर दाळो मारतालो खंय अशें म्हणून आमचे आजी सांगताली आमकां भुरगेपणाक. हांगा सगळें भरतालें, हें पयलीं सगळें भरतालें. आनी आतां हें बरें बांदून घेतलां आनी हें आतां वाटो पयलीं सारकें ना न्ही. आनी सगळें उदक उरतालें म्हणजे उठयतालो तो, उठोवपा खातीर तो आवाज करी हेजेर दांडो मारून माडाचेर. आनी तेन्ना मागीर त्या आवाज जातकीर जाणटेले उठ्ठाले आनी पयल्यार सगळें उदक भरलां हांगा घरांक चुवकेर हेजेर थंयचेर. अशें एक तो अनुभव आसा जाणटेल्यांनी सांगलेलो. फोण्या थंय आमी आसतात न्ही, ते बरें करून देवान वचोन व्हरोन आमकां बरें आपली सेवा करून घेतात देव. आनी आमीच करपाची ती, आनी दुसरो कोण ना. आमी गांवकार थंयचे सामके हांगा तशेंच थंय. हे सगळें देवस्थान एक कपलेश्वरी बी झरी देव, घरा देवचार सगळें एक हांगा पळय. देवांची फेरी आसतात न्ही रातची, देवा फेरी आसतात, दायज फेरी आसता. झाडो मारतात सारळो गोळ सामको, ताका हे आसता पोंदा अशें येदो हे पयशे बरे आसतात तशें हे आसता. आनी ताका अशें मारता सारळ जाता. आमची आशिल्ली हांगासर पयलो येशाची सामकी तापका हाती वयले हाती देवाचे. ताचे मुतार म्हणटाले का सारळ जमनी मारता वाचता सामकी. तूं असो न्हिदलो सुद्दां जाय, तुका तें कांय करिना. ही वाट सोडून न्हिदोंक जाय. आमची पळय ही
देवाची थंय न्हिदली सुद्दां ते कोण खबर करना ते वाटेर मातशें बंदी करूं जायना आमचे देवाचे तातकां हाती वयल्यान आमी पळयलां हांवें पळयलें हां देवाची गाडी बीन दवरूं जायना मातशी कडेन दवरात अशें कडेन दवरून सुद्दां देव गेल्लो आसा काडून अशें मनशां आसा ताका वाटेर घेवन जाय एका देवान असो उबारून पयल्यान दवरलेलो आहा काय जावपाना आतां झरेश्वराचो अनुभव सांगपाक झरेश्वराचे बद्दल गांवांतले लोक खूब जाण कितें रातचे 10-11 12 लोकांची झरेश्वरा फेरी जाता ते दाण्याचो आवाज आयकूंक येता दिवटी पेट्टा अशें लोक सांगतात येतरी थंय मागीर साकारामाचे तेवूय सांगता नोकट्याचे तेवूय बाजारां बाबा ते रातचे बीन येता आमी बाबा रातचे बीन रावना म्हणून सांगता कित्याक तांकां डिस्टर्ब नाका न्ही म्हणून ते म्हणटा आमी तशें रावंक बीन ना मागीर गडा देंवचारा तशें येता सगळे ते एक मेळ जावन तेंचे ते फोंडे थंय झरेश्वरा कडेन मेळटा म्हणटा आनी ते मागीर फुडले आपले आपले कितें ते कितें विचार बीन करता आसतले मागीर ते तितले पर्यंत वयता आसतले तर फाटीं गेल्या वर्सा एक घटना अशी घडली हांगा झरेश्वरा कडेन ते एकटो वाडीचो हांगासरलो भुरयेचो भुरगो मातसो पिलो रातचो थंय न्हिदलो झरेश्वरा कडेन तो न्हिदलो आसतना थंय भायर तेज्या सायडीन ते 2-4 झाडां आशिल्लीं ते झाडां मुळान ताका दवरलो देवान दोन दीस खंय उरलो तो 2 दीस उरलो थंय तो सगळ्यांक पळयता येता वयता ते सगळ्यांक पळयता पूण तो तेकाय वळखना कोण आनी कोणाचें आयकूं येना आनी वयता तेंकांय तो दिसना अशी घडटा आतां अजून सुद्दां तो जितो आसा मनीस मल्लिकार्जून घोडका देंवचाराचें स्थळ आसा सकयल थंयच्यान ते घोडका देंवचाराची रातची फेरी जाता हांगसर ते फेरये लागून ही आमची पयलींची वाट आसा पळय तशी वाट दवरल्या आनी दारां आमी दवरल्या पळय दारां ही जनेलां कशी दवरल्या ते आमगे देवाचे येवपा वचपाक लागून अशें आमची भावना प्रमाणे आमी दवरलां ते दार केन्ना अशें लॉक करिना उगडें दवरप आसता ना खिळी बीन कांय ना बेश्टे अशें कुत्री हें माजर कितें वचों जायना म्हणून हें अशें आसता इतलें तापलेलें आसता नाल्ल ताका दवरला घोडका देंवचार म्हणून सकयल आसा आमकां थंय कितें तेजी कार्य करपाक थंय वचपाक आतां वाटी ना सारकें ना धड म्हणजे आमी सगळे सोळे बिळे करून ते हांगसर नाल्ल हांगा ते गंध फूल घालता आनी तेजी मुतारी देवाची ते दाणो आसा पळय वाजोवपाचो तो एक मुतारी म्हणटा ही ते आतां कितलीं वर्सां जालीं तें म्हाकाय खबर ना म्हाका आतां सद्या 70 वर्सां जालीं हें मुतारे हेजे कितलीं वर्सां जालीं तें आमकां कांय खबर ना ही अशी वाट देवाची फेरी आसता न्हय हांगसर काय कोणा कोण न्हिदप बीन कांय ना रातचो बीन फक्त शिमग्या एक दीस हांगसर न्हिदप हांगसर सोंपलें की हांगा तेंचो मांड आनी आमचो सगळे मांड कितले देव येता कितें म्हणून कांय ना अशें आमची वाट आशिल्ली पयलीं चापेश्वर हें नांव पडलां ते चाप्याचें झाड आसून तेजे वयल्यान तें चापेश्वराचें नांव पडलां चापेश्वर म्हणून जागृत देव आमचो तो सगळ्या हांगसर हे वटेन सगळ्यांक पावता तेजे लोक कोणी सांगणें करता आनी असो तो आमच्या आईन सुद्दां सांगलेलें आसा म्हाका केन्नाय असो बरे रातचो तो केन्नाय बरे रातचो फेरयेक असो दिसलो म्हणून शेतान असो साम शेतकरी कसो तो शेतान पावतालो तेजी फेरी जाता हे सायडीन सांकवाळ कडेन सुद्दां आनी ते वटेन ते पलतडीन जाता हे वाड्यार सगळ्या तेजी फेरी जाता सारकी एक केन्ना आमची आई बी पयलीं ते मठांक वयताली पळय न्हू तेन्ना ते वयताले तेन्ना ते हांगसर येयल्ली बरी रातचे 12 येताले पळय न्हू तेन्ना तांकां तो एक शेतांक दिसलो पूण तो समजलो एकट्यालो बापूयच म्हणून
पूण ताका हुडकुपा लागले पयल्यार ताका हुडकुपाक गेले ना ती वयले मागीर तो मागीर वचून ताका सकाळ फुडें येवन पयल्यार ताका विचारलें तूं शेतां कितें करता रे रातचो येतलो काय म्हणून हांवें आपूण म्हणून शेतां केन्ना येवंकूच ना म्हणून लागलो मागीर तांकां कळ्ळें तो देव भोंवता म्हणून. तें नांव आसा हजरत अशरीफ शाह कादरी हें नांव तेंचें दर्ग्याचें. ते केन्ना आमी केन्ना झरेश्वरा येता हांगसर तेन्ना हांव तांकां झरेश्वरा म्हणटा ते जे झरेश्वर बरोवचे वांगडचे झरेश्वर वांगडा तेन्ना हे तांकां उजवात फूल पाकळी कितें लाय म्हणटा तांकां हांगसर ते येतात थंयसर लावपाक देवा कडेन कितें मागपाक तेंचें कितें आसल्या भावना आसा मात त्या प्रमाणे देव तांकां पावता अशी भावना आसा तेंची. देवाची तुळस आसा कंपाउंड बांदलेलें आसा आनी वर्सा एक आमी एक 7 दीस हांगा एक दीस आमी हांगा देवस्पण करता नमन घालता शिमग्या दिसा 7 दीस पयलू ते दिसा शिमगो कमी आसता आनी मागीर आमी निमाणे दीस हांगा येता देवस्पण करपाक तें आमचें कितें म्हणपाचें आसा तें म्हणटा भोंवतारी मारता देवाचें कितें म्हणपाचें तें म्हणटा नमन करता आनी निमाणे आमची ते सुवळी दिसा तेन्ना आमचे जाणटेले आमच्या घराण्यान आयलो पुंपुळी तेन्ना जाणटेले बैला गाडयेन हांगा वताले घाटार कामाक तेन्ना ते येतना तो आपूण बैला गाडयेन बसलो आनी आयलो आनी शिमेर पावतकीर गोंयच्या आपूण तुमच्या स्थानार रावता म्हणून लागलो. तेन्ना आपली सेवा तुमी करा तेन्ना तो हांगा स्थानार रावलो आनी आमी ती तेन्नाच्या जाणटेले सेवा करपाक लागले. रातची फेरी कशी रातची फेरी म्हणजे म्हाजो आजो आशिल्लो न्ही भायर न्हिदतालो बाकाट्यार एकटोच भायर न्हिदता बाकीचे आमी भितर न्हिदताले तेन्ना दांडो घेवन वयतालो धाम धाम करून. म्हाजो आजो कोण रे तो म्हणटालो आपूण तो शिमेर वचून पळयता कोण भितर सरताले म्हणून आनी धाम धाम करून हें मारीत वचप ताणें ते आमकां दुसरे दिसा मागीर जाणटेले सांगताले कितें थोडें. पयलू जाणटेल्यान तेंगे वावरांत दुसरे भशेन आसलेलो. आतां तो वावरांत आतां तें आमी उलयना आनी तें गेलें. पयलूचे देव येताले अशे भोंवताले आनी थंय मिटींग आसली आसता खंय कपिलशेरी 12 जाणां म्हणटा थंय 12 देव एक जाताले खबर आहा. हय पयलू मरे पयलू चुडी घेवन भोंवतालो चूड हे बेताळा साड्यार बी चुडी दिश्टी पडटाल्यो. आतां ना आतां दिश्टी पडना आतां सगळें दुसरे भशेन जालें. वो रस्तो बिस्तो नासलोलो लोक अशे पांयान वयताले आमोड जातरी भिताले लोक येवपाक वाड्डा तें पयलूचें आतां कांय ना बाबा. आतां उलोवन उपेग कांय ना आतां तें गेलें आनी देवानी बोध अवतार घेतला तुमकां जाय तें करा आमी आनी ना.